नमस्कार. हांव नरेश शेणे तुमकां आमगेल्या पॉडकास्ट सिरीसाक स्वागत करता. पॉडकास्ट सिरीज आमगेले म्हळ्यार आमी मस्त जनाक आमगेल्या समाजाचे वेगवेगळे फिल्ड आशिल्ल्याचे गण्यांक आपोवन बसकारान तांगेले विशीं तांगेले बॅकग्रावंड तांणी समाजाक कसं कॉन्ट्रिब्युशन दिलां तांगेलें विजन कसलें ह्या विशीं पुरा तुमगेले उल्लोची सिरीज स्टार्ट केला. ऑलरेडी सुमार आयले. आज आमगेलो वाटो एक गेस्ट आसा कोण म्हळ्यार एक आयुर्वेदा फिल्डान तूं मस्त वर्स तुकून सेव करून आशिल्लो एक कोडयालची एक व्यक्ती डॉक्टर गोपालकृष्ण नायक म्हूण सांगून कोडयालचो आयुर्वेदा मेडिकल्स आयुर्वेदा क्लिनीक म्हूण सांगून कोडयाला घालून घेवन मायग्रेना डॉक्टर म्हणून फेमस. मायग्रेन म्हळ्यार मायग्रेन दिवची न्ही, मायग्रेन सॉल्व करचे आमी आनी मात्या दुखी दितलो लोक ताणें तें काडचें. तशी आज आमगेले पॉडकास्ट सिरीजाक डॉक्टर गोपालकृष्ण नायकाक स्वागत करता. डॉक्टर नमस्कार. नमस्ते. कशें आसा जी? डॉक्टर मामाक एक निमगुचे केन्नाय तुमी निमगूत न्हू कशें आसा म्हण आज हांव निमगुचे कशें आसा? ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮಗಿतात ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವ म्हणून तुमगेले म्हाका एक आमगेल्या ऑडियन्साक तुमी खंय जन्मले, तुमगेले आनू कसो करून आशिल्लो, खंय शिकिल्ले, हें 2-3 विशय सांगूय तूं. ॲक्च्युली म्हगेले अम्मा उरपाची आनू उरपाची आमी मागीर एक अबावट 100 years बॅक आमी मंगळूर येवन म्हगेल्या आनानी परत आज्यानी परत सेटल जालेली ती. सो म्हगेल्या अम्माले घर उरपान देखून हांव जन्म आयल उरपांतूची. मागीर आमी होड जाल्यार मंगळूरान स्कूल खंय केलें डॉक्टर? प्रायमरी स्कूल बेझंट हायर प्रायमरी स्कूल. बेझंट गर्ल्स न्हू ना, 5th क्लास थंय चल्ल्यांक रीग आशिल्ली. 5th क्लास नंतर मागीर भायर गेले. भायर गेले. मागीर हांव एलोशियस कॉलेजाचें मुखारलो थंय सेकंड PU थंय एलोशियसान शिकिल्लो. तर नंतर हांव म्हगेले आयुर्वेदीक मेडिसीन केल्लेले उडपांत SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उडपी. तेन्ना SDM म्हणून आशिल्ली की आयुर्वेदीक म्हळ्यार फुडें ते एक 10 जनाल आशिल्ले म्हूण आयकलां हांव. नाही ॲक्च्युली ते कॉलेज स्टार्ट केलेले पांगाळ नायकान. ते आयकलां. पांगाळ उपेंद्र नायक म्हणून ॲक्च्युली. आणि माधव पैन KMC स्टार्ट करताना सेम टायमार हांण पांगाळ उपेंद्र नायकान UMC म्हणून स्टार्ट केले, उद्यावर मेडिकल कॉलेज. पांगाळ नायक म्हळ्यार बोनेंद्रा न्ही, हे हनुमान बस कळ्ळें. तागेले पूत रवींद्र नायक कळ्ळें. ॲक्च्युली तांणी स्टार्ट केलें उडपांत. ते स्टार्ट करून एक 6 रुपयार स्टार्ट केले. मागीर ताजे नंतर ते तांकां म्हळ्यार चलोवच्या कश्ट जाले, म्हळ्यार फायनान्स प्रॉब्लेम. सो तांणी कशें केलें म्हळ्यार ते पेजावर मठा स्वामी दिले, विश्वेश्वतीर्थ स्वामी तांणी पळोवन घेतले ಸ್ವಲ್ಪ वर्स. मागीर तांकांय कश्ट जाल्ले ते चलोवच्याक, म्हळ्यार तेदन परत कॅपिटेशन फीस आनी तितलो नाशिल्लो पण आतांचे वरी. सो तांकां कशी ते म्हळ्यार तेदन एक एज्युकेशन म्हळ्यार एक बिजनेसशी नाशिल्लें. नाव एज्युकेशन इज ए इंडस्ट्री. करेक्ट. सो एज्युकेशन इंडस्ट्री. सो तेदन इंडस्ट्री म्हणून नाशिल्लें, ते एक सेवे म्हणून आशिल्लें. सो त्या टायमार तांकांय चलोवच्याक कश्ट जाले. मागीर तांणी आमगेले धर्मस्थळाचे इन्स्टिट्यूशनाक विरेंद्र हेगड्याक ते सगळ्याची ओपसून दिले. कशी म्हळ्यार दुडवा नाहीये, एकले राखून एकले पास जावन जालेले फ्री म्हगेले नॉलेजा प्रकार अप टू माय नॉलेज ते फ्री जावन ट्रान्सफॉर्म जाले. म्हळ्यार तुमी ते वाडय चलसून वर्का म्हळ्यार उद्देशाक कशी हँड ओवर जाले ओर नेवका म्हळ्यार खातीर. तुमी शिकतना SDM आशिल्ले? हांव शिकताना ॲक्च्युली म्हाका कळ्ळेले प्रकार फर्स्ट इयर आसतना ते आमगेले पेजावर मठांत आशिल्ले. हांव सेकंड इयर वताना ते SDMाक हँड ओवर जाले. आमकां नवो विशय म्हळ्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ आयकलेलो, क्लॅरिटी मेळ्ळें. ताजे नंतर ते SDMाचे लाता येयले. मागीर ताणें पायनियर्स नव्हता एज्युकेशन फिल्डांत. तांणी ते कितले एडवान्समेंट केले म्हळ्यार थंय. आतां थंय ॲक्च्युली उपेंद्र नायकानाची नायक मामनाची थंय 15 एकर जागो अबावट नियरली 15 acres ऑफ लँड ताणें ते परचेस करून तातूंत त्या कॉलेजांनी हॉस्पिटलांनी स्टार्ट केलेले. आतां पयऱ्या पास न्ही 15 न्ही सॉरी 6 acres पयऱ्या पास आमगेल्या SDMाचे ना आनी 14 की 15 एकर जागो घेतलो. म्हळ्यार ऑल टुगेदर आमगेले कॅम्पस उडपाचे अबावट 25 acres ऑफ लँड आतां तांगेल्या हातांत. डॉक्टरान आयुर्वेदीक फिल्ड सिलेक्ट करूं कारण कसं जालें?
म्हळ्यार एक्चुअली सांगपण देखून म्हाका मेडिसिनाचें इंट्रस्ट मेडिकल फिल्डाक वचूं का म्हूण सांगून म्हगेलें एक त्या 5 क्लास देखून म्हगेलें एक तें पॅशन तें. एक दीस हांव स्कुलान पेट्टाय खाल्ला डॉक्टर जाता म्हूण सांगून. तें कशें जालें म्हळ्यार हांव तेन्ना 4 क्लास आशिल्लो बेझंटांत. तेन्ना आमकां शिवणे क्लास आशिल्ले उडका सश्या तेन्ना आमकां शिवण जाय आशिल्लें. तशी आमकां एक होमवर्क दिलेलें शिवून हाडका एम्ब्रॉयड्री कोण हाडका म्हणून. हांव त्या दीस एम्ब्रॉयड्री कोण हाडली एक दीस सकाळीं. म्हगेली ती टिचर आशिल्ली भारती टिचर म्हूण नांव सांगता. तिणें म्हाका निमगिलें कसल्याक तूं शिवून हाडणी म्हूण. तेन्ना कन्नड नांव. तेन्ना हांव सांगलें ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ದರ್ಜಿ ಆಗೋದಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಪಳ್ಳೆ ಪೆಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟ ಈ ಪಳ್ಳೆ ಮಾಗಿರ್ ಮಗಲ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಸ್ಕೂಲಾಕ ಅಪ್ಪು ತಿಗಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ कोरून प्रजलते एक रात ಅಂತ जल्ले. तदनंतर हांव 5 क्लास नंतर तेतून भायर आयलो एलोशियस आयलो. सेकंड PUC जालें मागीर आमी मेडिकला जॉइन जातना कर्नाटकांत इतले वर्स शिकला म्हळ्यार एक सर्टिफिकेट जावका ताका एज्युकेशन सर्टिफिकेट म्हणटा ते स्टडी सर्टिफिकेट स्टडी सर्टिफिकेट हाडूका हांव बेझंटा चमकलो वापस. तेन्ना ती भारती टिचर ते हेड टीचर जावन आसा. ಏನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ म्हळेली म्हळ्यार दर्जी आगुदा डॉक्टर आगुदा तिका विसरूं जायना ಕೆಲವು स्टुडंटांक विसरूं जायना तांकां. तशी आय वॉज ए क्लास स्टुडंट म्हळ्यार बेझंटांतू म्हाका एक स्पेशल प्रायज तांणी क्रिएट करून म्हगेले खातीर दिला ऑल रावंड ಪ್ಯೂಪಿಲ್ म्हणून. ವೈ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಂಗನು ಪಡೆ ಇವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಆಗತಾನಿದ್ದೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೂ ವಾಪಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೀನಿ ನೀವು 6ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಡು ऑलराउंड पीपल म्हणून स्पेशल प्राइज क्रिएट करून दिला तांणी. देखून म्हगेले वयर चांग अभिप्राय आशिल्लो तांकां बट म्हगेले ते अदीक प्रसंग खातीर पेट काडलेले बट आय वॉज सो इनोसेंट. बट मिगेल पॉयंट कसं म्हळ्यार तुमगेले अन्नाक हॉटेल आशिल्ले रामा रेस्टॉरंट म्हळ्यार कोडयालांतू व्हेरी फेमस केळीपन्ना रेस्टॉरंट म्हणून सांगून पुरो जनां गोत्त आशिल्ले. ते सोडून होटला व्याप्ती सोडून डॉक्टर जेवचे खंय तुकून आयले मनाक म्हणून ते म्हाका गोतना बट मस्त हांव टेंडर एजारी म्हगेले मात तें ते आयिल्ले मागीर ते आनीक एक सांग त्या विशय कंटिन्युएशन सांगता घटनेचें. तेदान ती कितली खूश जाली म्हळ्यार हांव एक मेडिकला जॉइन जाता म्हणून कितली खूश जालें म्हळ्यार त्या टिचराक. आनी सांगिल्लें एक टीचर म्हळ्यार कळ्ळो तुका तांगेले कितले मोग आसता म्हणून. तिणें सगळे ಸ್ಕೂಲಾಚ್ ಪೂರಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಪೋನು ನೋಡಿ ನಾನು ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ म्हणून कितली खूश पावली म्हळ्यार करेक्ट ती कितली खूश पावली म्हळ्यार म्हाका दोळ्या उद्दा आयले तीन केलेले पळोवन मागीर तीन मारले पेट्ट पुरो विसरलो म्हाका. ते सान आसतना नंतर योगायोग सांगता हांवें योगायोग कशें म्हळ्यार तदनंतर एक 5 वर्स नंतर तांगेले स्कूल डेक म्हाका चीफ गेस्ट जावन आपयलो. त्या दिसू त्या वर्स तीन रिटायर्डमेंट तीच टीचर भारती टीचर तिका हांवें स्टेजार हांवें सन्मान म्हगेलो आतां सन्मान केलो ऋणानुबंध म्हणटा ताका. सो एक ट्रिगर जेवचे एक विषय आसता तिणी सांगिल्ले निमित्त तुका हट बैसून शिकून शक्य पुरो मारलेले खातीर नाही सांगू जायना. त्या कशें जालें म्हळ्यार हांव आयुर्वेदा वचच्याक मेन कारण कशें म्हळ्यार म्हाका तेन्ना चांग मार्कूय आशिल्लो जाल्यार तेन्ना कशें आशिल्लें म्हळ्यार मंगळुरांत तूं आशिल्लें मेडिकल कॉलेज एकच सगळे कर्नाटकांत 8 मेडिकल कॉलेज आशिल्ले KMC वय सगळे कर्नाटकांत 8 मेडिकल कॉलेज आतां मंगळुरांतू 8 मेडिकल कॉलेज आसा. आनी आमगेलें एडमिशन कशें म्हळ्यार तेन्ना CET पुरो नाशिल्लें आमगेले बोर्डा मार्का वयरी आमकां सीट अलॉटमेंट जेवचें. म्हाका कारणांतर जावन म्हाका एक्चुअली हांव एबव 90-95 100 स्टुडंट हांव 100 मार्काट स्टुडंट बट म्हाका त्या टायमार कसं की हेल्थ प्रॉब्लेम आयिल्ली मी ती चिक्के मार्क उणी जालो चिकेची. हांव कशें केलें म्हळ्यार त्या टायमार म्हाका आमगेलें हॉटेल तूं सांगिल्लें वरी आमकां हॉटेल आशिल्लें करून हांव तेन्ना हॉटेलांत अन्नाक हेल्प करता आशिल्लो बिंग ए एल्डेस्ट सन अन्नाक हॉटेलांत हांव हेल्प करता आशिल्लो म्हगेल्या स्कुलिंगा टायमार. सो म्हाका गांव सोडून वचचें जायना. त्या संदर्भेर हांव कसं केलें म्हणजे एप्लाय करतना ऑप्शन एंट्री करूं आसता आमकां. ऑप्शन घालतना मँगलोर KMC मात्र ऑप्शन घालें वरलें खंयचे कॉलेज ऑप्शन घालना. फकत हांव मैसूर हासन पुरो घालें जाल्यार खंयचेय कॉलेज म्हाका मेळटा आशिल्लें MBBSाक. हांव मँगलोर KMC मात्र ऑप्शन घालें
तेन्ना ना थंय म्हाका 1% उणी जालें सिटाक कट ऑफाक 1-2% म्हगेलो मार्क उणी जालो, म्हाका KMC मेळ्ळी. ओके, बट म्हगेल्या अण्णान सांगलें तुका हांव डोनेशन दिवन घालता KMC. तेन्ना KMC 1 लाख आशिल्लें डोनेशन दिवन घालता म्हणाल. हांव सांगलें डोनेशन दिवन हांव शिकना, म्हाका ताजे बदला तो दुड्ड तुगेलो आसल्यार म्हगेल्या नांवार बँकात दवरी, हांव मुखार सून शिकून येता हांव कसं बिझनेस स्टार्ट करता त्या दुडवाना म्हूण म्हणलें. तितलें म्हणटाना म्हाका एकलो मनुष्य तो एक लेक्चरर तो कॅनरा कॉलेजाचो बालचंद जोशी म्हणून टर्निंग पॉयंट तो म्हज्या लायफाचे. हांव ताका आजी काय उडकास करता तागेले विशय. तो आमगेल्या हॉटलाक येता आशिल्लो कस्टमर तो म्हणाल कसं जालें रे तुगेले रिजल्टाचे म्हणून गेले. तेन्ना हांव ताका सांगलें सर अशेंच जाल्ला, हांव मँगलोर KMC मात्र एप्लाय केलेले, मोस्टली म्हाका ना रे ह्या फाटी मेळचे कश्ट आसा तुका, आतां ಸ್ವಲ್ಪ कट ऑफ रँकींग चड आसा, तुगेले 1-2% उण जाता की म्हूण दिसता, सो कसं करचें म्हूण लेकला. हांव सांगलें BSc कर MSc कर न्हू, हांव लेक्चरिंगा जेवा तशी वता म्हळें. नाका तुका मेडिसिना करका ना वय म्हणालो, तूं आयुर्वेद कसं शिकना, आयुर्वेद मेडिसीन कसले शिकना म्हणालो. म्हाका तसले एक कॉलेज आसा म्हणून वतना तेन्ना म्हळ्यार तेन्ना कळ्ळें तेन्ना तितले अवेरनेस नाशिल्लें, कॅरियर गायडन्स नाशिल्लो आनी अवेरनेस नाशिल्लें. आयुर्वेदाक बारी उणें हें आशिल्लें, मागीर चड जालें. आतां चिल्ड्रंक पुराय गोतस खंयचे कोर्स आसा कसं म्हणून पुराय गोतस, तेन्ना आमकां गोत नाशिल्लें, मस्त इनोसेंट आशिल्ली आमी. तागेलो भाव एकलो आयुर्वेद मेडिसीन शिकून कुंबळे डॉक्टर जोशी प्रॅक्टीस करता असं म्हणून म्हणालो. म्हगेलो भाव थंय प्रॅक्टीस करता असता, बारी प्रॅक्टीस ताका, तूं वय त्याच शिक म्हणालो. खंय आसता सर कॉलेज म्हण उरपा आसा म्हणालो. ताणें 2 ಗಂಟೆ सांगला 2 ಹೊತ್ತ ಬಸ್ಸಾರ ಆಸ म्हळ्यार मुडगोवनिಗೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಸಾಕು मात नाही. एक डॉक्टर जात न्हू KMC जायन गेल्या री एक 9 वाट दाखयले UMC नाही जाल्यार री आता हांव थंय एक एक्सिडेंटली चमकलालो. म्हळ्यार आय वेंट टू आयुर्वेदा बाय चान्स. हे आयुर्वेदीक सिस्टम आनी एलोपॅथीक सिस्टम हाजे व्यत्यासू एक लायनारी 2 लायनारी सांग जाल्यार कसाल सर. नाही दोन्ही पळय खंयचेय मेडिकल सिस्टम जाल्यार आस पळय ताजे उद्देश एकूच नाही वय इट इज डिफरंट म्हणून म्हळ्यार आतां आमी आमगेले देशाचे आयुर्वेद आस पळय उत्तर सांगता जाल्यार आयुर्वेद म्हळ्यार इट इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. वय इट इज डिफरंट म्हळ्यार आतां 2-3 नमूने सिस्टम आसा ताजी बेजीक सेविंगड एलोपॅथिकाचे. आयुर्वेदीक इज why it is different म्हणून on what basis how it is different from other system of medicines. म्हळ्यार आयुर्वेदांत आस पळय आमी यूज करचे मेडिसिन्स पुरा नॅचरल फॉर्मार प्रिपेर जाल्ले मेडिसिन्स, केमिकल्स न्हय. नानौषधीभूतम जगती किंचित म्हणून सांगला. म्हळ्यार ह्या भूलोकार खंयच्यो वस्तू औषधी न्हय नातील खंयच्यो वस्तू ना म्हणून. एक फूल जावो एक फातोर जावो तांतूं औषधीय गुण आसा ते आमकां तस. एक तरकारी जाल्यार तांतूं औषधीय गुण आसा, एक पाल्लो जाल्यार तांतूं औषधीय गुण आसा, एक भांगर जाल्यार तांतूं औषधीय गुण आसा. ए बापयर कोवीड येतना कशाय पिवून म्हळ्यार सांबारान तूं म्हळ्यार स्पायसस आशिल्ली निमित्त ते चड प्रत्येक. सो तशें आमगेल्या चरकाचार्यान कसं सांगला म्हळ्यार नानौषधीभूतम जगती किंचित. ह्या भूलोकारे औषध न्हय नातील वस्तू खंयच्यो ना. आतां तुका एक खुब्ब्या शिंपी कसं ते कॅल्शियम ते करेक्ट आता खूप बुवा म्हणटा ती. सो तूं सांगचे कसं म्हळ्यार तुमी सांगचे आयुर्वेदान तूं कसं म्हळ्यार नॅचरल सस्यजन्य एक नॅचरल आयटम्स तुकून जाल्लेले वखद आमी यूज बट कशी वॉट आर द बेजीक कसले म्हूण आयुर्वेदाचे कशी तूं ट्रीट करता. आतां एलोपॅथीका तुकून हें कशी डिफरंट तूं डायग्नोस कशी करता, पेशंटाक कशी जजी करता. हांव हें निमगूत तुका म्हळ्यार आतां ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ एडवर्टायजमेंट TV एडवर्टायजमेंट येता आयुर्वेदिक मेडिसिन म्हणून तशी घेवच्या जात तुवें म्हणलें एक ना तशी घेवच्या नज्ज त्या कशे खातीर नज्ज म्हणलें आमगेल्या ऑडियन्सा तूं सांगता म्हळ्यार हांव एक पेशंट आयल्यार आयुर्वेदान तूं कशी तांकां आमी ट्रिटमेंट दिवचें कसं बेजिसारी ते ओटूची कोणकी सांगलें म्हणलें कुठलें वखद घेवच्या नज्ज कसल्याक म्हळ्यार तूं आमगेल्या ऑडियन्सा सांगता म्हणजे म्हळ्यार ते कसल्याक म्हळ्यार आयुर्वेदान तूं वी आर ट्रिटींग द पर्सन नॉट द डिजीज. आमी त्या मनशा वखद दिवचे तागेले कायल्याक वखद दिवचे न्ही. दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन एलोपॅथी अँड आयुर्वेदा.
ॲलोपॅथीन त्यांनी दे आर टार्गेटिंग द डिझीज, वी आर टार्गेटिंग द पर्सन हां विथ द डिझीज. सो वन पर्सन इज एंटायरली डिफरंट फ्रॉम अदर पर्सन. वय हाऊ डू यू डिफरन्शिएट? वय डिफरन्शिएट कशी करता म्हणारी आम्ही प्रकृती म्हणून सांगला आयुर्वेदांत. वात प्रकृती, पित्त प्रकृती, कफ प्रकृती म्हणून सांगून प्रकृती हें एक सांग कसं करतील म्हळ्यार मिसकन्सेप्शन कसं असं म्हळ्यार आयुर्वेदीक वखद कोणी घेव येतं कोणाला की खंय आतां पळयल कुठले आयुर्वेदीक मारा घेव येता म्हणून हें कोर न्हू आयुर्वेदा वयली नंबीक वचनाचे ताजे खातीर हांव ट्रिटमेंट म्हळ्यार म्हाका आयुर्वेदीक व्यार जाल्या निमित्त म्हळ्यार आयुर्वेद घेतली मरे मस्त काळ घेतली म्हळ्यार कोण दिलेले एक्झॅक्टली आमचितल्याक आमी आयुर्वेदीक म्हणून घेवन गुण जायनी म्हणून बॉडी तुमी ताजे विशयी एक स्वल्प आमगेले एक्झॅक्टली त्याच विशयी आमकां बेजार जेवचें म्हळ्यार जर ती टायमार आमकां क्लिनिकान त्याच पळोवचें मेळटा. हांव आयुर्वेदीक वखद घेतलें म्हाका लागना न्ही. नाही सर तुमी ट्रिटमेंट खंयची वाता पित्त कफ म्हणलो ते कशी म्हणून सांगून एक हांव त्या वेळेर सांगलें पळय वी आर ट्रिटींग ए पर्सन नॉट द डिजीज. पर्सन जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटात शरीर प्रकृती आमी इंग्लिशान सांगचे जाल्यार बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन. बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्सन आसा ईच पर्सन इज ए युनीक पर्सन. तो युनीक तो नरेश नरेशूची गोपालकृष्णूची. सो म्हाका लागील वखद तुका लागू का म्हणना. आमी मारुती कार न्हय न्हू मारुती 800 कार जाल्यार एक उल्याक आसता पुरा. मनुष्य म्हळ्यार मारुती 800 कारा वरी न्ही. हांव पेशंटाक केन्नाय सांगू आसता मनुष्य यू आर युनीक. तूची हांवाची. ओके सो तुका वर्क जाल्ले विशय म्हाका वर्क जावका म्हणना. तुका इश्ट जाल्ले वस्तू म्हाका इश्ट जावका म्हणना. एक कडेन 5 जाण आसल्यार 5 जाणां 5 नमने रंद इश्ट जाता. वय 5 जण 5 देवा नमस्कार. वात पित्त कफ म्हळ्यार कसं सर एक ಸ್ವಲ್ಪ लाईट अर्थ कॉमन मॅन अर्थ जेवता आतां वात पित्त कफ ह्या 3 विशय ಗೊತ್ತಾ ती इंडियांत कोणी ना ती कित्याक म्हळ्यार जनम घेवन सांगता ती ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ನೋವು ಅದು ಬಹುಶಃ ವಾಯು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಎದೆ ನೋವು ಬಹುಶಃ ವಾಯು ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಎದೆ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ, ತಲೆ ತಿರುಗ್ತದೆ, ಪಿತ್ತ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ. ಎದೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ತುಂಬಿದೆ. सो तिन्हीची त्या 3 सोळ्या चारीच असवे चारीच ना तांणी कसने डिजीज जाल्यार तांणी एक्सप्लेन करचें ह्या 3 विशयान. ಒಂದ ವಾಯು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದ ಪಿತ್ತ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ ಕಫ ಆಗಿದೆ. चारीच कसं असं चारीच कसं नाही ना ते बिकॉज तेची सांगितलंय हांव तुका सांगता असं ह्या तुगेले प्रती खंयच्यो कायलो जाल्यार ह्या 3 वर्डान तूं एक्सप्लेन करूं जाता. म्हळ्यार आमगेले म्हालगड्याल कशें म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिनाचे इम्पॉर्टंट 3 सब्जेक्ट खंयचे एक फिजियोलॉजी आनी एक पॅथॉलॉजी आनी एक मेडिसिन. ओके आता फिजियोलॉजी म्हळ्यार नॉर्मल एक मनशाल बॉडीन तूं बॉडी कशी वर्क जाता म्हणून शिकचीत आसले एक ब्रांच ते फिजियोलॉजी म्हळ्यार. पॅथॉलॉजी म्हळ्यार ते रोग कशे येता कायलो कशी उत्पत्ती जाता बॉडीन तूं म्हळ्यार विशय. मेडिसिना म्हळ्यार ते कायलो उत्पत्ती जाल्यार तांकां कशी ट्रिटमेंट दिवका म्हळ्यार थर्ड. ओके सो आयुर्वेदांतूय तशीची आमी सेम टायपार वचचे एक ह्युमन बॉडी नॉर्मल आसतना कशी फंक्शन जाता म्हणून आमी एक्सप्लेन करचे नमुनो ह्या वात पित्त कफान. तातूंत वात म्हळ्यार कसं म्हळ्यार इट इज मेनली रिलेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अँड कनेक्टिव्ह टिश्यू ऑफ द बॉडी. आतां तुगेलो ब्रेन आसच्या पुरो, नर्व्स आसच्या पुरो, मजल्स आसच्या पुरो, बोन्स आसच्या पुरो, जॉयंट्स आसच्या पुरो हाका संबंध पाविल्लो पुरा विशय वाता अंडर येता. आनीक कसं म्हळ्यार बॉडीन तुज्या उतरसेल पुरा बायोकॅमिकल रिॲक्शन्स बॉडीन कसो बायोकॅमिकल रिॲक्शन्स जाता आसता ती बॉडी मेटाबॉलिझम म्हणटा ती चयापचय क्रिये कन्नडान सांगचे जाल्यार चयापचय क्रिये मेटाबॉलिझम म्हणटा ती कळ्ळें. ह्या मेटाबॉलिझम पुरा आमी एक्सप्लेन करचे पित्तान. आनी बॉडी फ्लुइड्स कसो आसा की आमगेले बॉडीन फ्लुइड्स आसात. फॉर एग्जाम्पल आमगेले ब्रेनांत सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड म्हणून आसता, जॉयंटांत सायनोवियल फ्लुइड म्हणून आसता, आमगेल्या आंगांत रगत भोंवता आसता त्या वेळेर फ्लुइड ते हें पुरा कफ संबंधी. सो आमी एक समजी ते कितलेशी आतां वात पित्त कफ म्हळ्यार ते एक 3 आमी एक्सप्लेन अर्थ करून घेवच्या खातीर अनुकुला खातीर आमगेल्या म्हालगड्यान करून दवरलें ती 3 ते एक सूत्र ते 3 बेस जावन एक पेशंटाक आमी टार्गेट करून वखद दितना त्या 3 लायन पळोवन घेवन दिवचे एकल्याक आसना. आतां हांव एक कायनज घेवन तुगेलो आयिल्लो म्हाका दिलेलो वखद आनी हेंचे कायनज अनेकले आसल्यार ते वखद एक आसना म्हणटा तूं प्रकृती चेंज जाता गेली. करेक्ट
पळय एक एकल्या मनशान तूं विंगड विंगड डिफरंट आसता. एकल्याक मलेरिया आयल्या री आनी एकल्याक मलेरिया आयल्या री तांगेल्यान सिमटम्स विंगड विंगड आसता. सो कसं जालें म्हळ्यार तांगेलें बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन विंगड विंगड आशिल्लें देखून सिमटम्स विंगड विंगड आसता. मेडिसिनची डिफर जाता ताका आनी हाका कळ्ळें. जाल्यार सेम मेडिसीन तूं पुरा जेन्ना दिवच्याक कश्ट जाता. पयर एकलो म्हगेलो आयलो, हांव एक सान एग्जाम्पल सांगता. आतां अशोकारिश्ट गुतनातील जन्नाती हें बायल मनशा जाले पुरा कंप्लेंटा बारीक चांग म्हूण तागेले धुव अमेरिकांत आसके तिका वाडली जावन 7 वर्स जालकी चेडूं जायनी. तागेले कंप्लेंट कोण म्हूण वतना तागेले गुर्तूय ना म्हाका. म्हगेलो आयलो येवन म्हणलो अशें विशय ती अशोकारिश्ट 2 वर्स दाखून घेतस जाल्यार ती चेडूं जायनी म्हणून म्हगेल्या येवन सांगता. हांव सांगलें कोण तुका तिका अशोकारिश्ट दिलें चेडूं जाता म्हूण तुका सांगिल्लें कोणें. हांव सांगला हांवें म्हणून निमगेलें. हां न्ही कोण कितें सांगिल्लें तूं दिव न्हू. म्हगेलें येवन निमगेलें हांव कसो करता. हांव कसो करता सांग. हांव तुका कसो आतां पक्क न्ही तिगेले बामणाले अंत दोश आसा म्हण जाल्यार तांगेल्यान तूं स्पर्म कावंट जें उणें आसा अशोकारिश्ट पिवन कसं करता कसं करूं आसा. हें आतां रड्ड्याक ताप आयल्यार म्हशीक इंजेक्शन दिल्या वरी जायना. म्हशी इंजेक्शन दिल्या वरी जायना. मागीर अशोकारिश्ट वय चांग जेत वय जाल्यार तुमी डायग्नोज केला ना मागीर कशें तुमी घेतलें. दर्शनार जेव सांगिल्लें म्हणटा की म्हळ्यार युजली अशी न्हय कोण कितें सांगलें म्हळ्यार एक सांगलें म्हणलें कुठलें ते वचून घेवचेची ताजे नंतर पुरवापर ताजे मागशी मुखार पळोवचें ना. सो एक एग्जाम्पल सांगिल्लें हांव तुका. सर आतां म्हळ्यार आमी हे विशय उलयता बसल्यार हांतू म्हळ्यार तितलेंच एंड ना. आतां हांव निमगुचें वात पित्त कफारी आमी एक पेशंटाक डायग्नोज करका डायग्नोज करून वखद घेतल्यार मात्र गुण जेवचे. आयुर्वेदीक सिस्टम हें आयुर्वेदा प्रकार एकलो हेल्थी मनुष्य म्हणून खंयची बेजीस सारी आतां तागेले आतां हांव नॉर्मल म्हळ्यार म्हगेले दिनचर्या कशी आसका आयुर्वेदा प्रकार एक अशी एक किवी मातू सांगू येतो सर म्हळ्यार आमगेले कशी आसका म्हणून आमगेले आयुर्वेदाची व्याख्या म्हणटा ती. आयुर्वेदाची व्याख्या ये न्हू म्हण. आतां आमी सांगतना एक कसं म्हणटा म्हळ्यार एक मनुष्य हेल्दी पर्सन म्हणून सांगता जाल्यार हेल्थ इज नॉट ए मियरली एब्सन्स ऑफ डिजीज म्हणून एकल्याक कायलो ना म्हळ्यार कुळ्या तो हेल्दी म्हणून अर्थ न्ही म्हणून ताजे अर्थ. कसं नाही कायल नाश आसच्या पुरो जाल्यार तो हेल्दी म्हणून सांगू जायना. म्हळ्यार फिजिकली आनी मेंटली दोन नमन्याचे आसा म्हणून सांगून तशें सांगची. ताई तर आयुर्वेदा व्याख्ये आयुर्वेदांत एक ब्रॉड ताका डेफिनेशन दिलेलें आसा. समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते. कसं म्हणून एक सांगल्याचें आंग म्हळ्यार ते आयुर्वेदाची डेफिनेशन ते सॉरी हेल्थाची डेफिनेशन आयुर्वेदा सांगिल्लें. समदोषः दोश म्हळ्यार तूं उतवार सांगिल्लें वात पित्त कफ हे तिन्नी बॅलन्सार आसूं का इक्विलिब्रियमार आसूं का. समदोषः म्हळ्यार तागेले बॉडीचे फिजिओलॉजी सम आसूं का म्हणून. फिजिओलॉजी हांव तुका सांगिल्लें फिजिओलॉजी अर्थ कोण घेवचें आमी वात पित्त कफ यूज करचें. तागेले बॉडी फिजिओलॉजी सम आसूं का. समदोषः समाग्निश्च अग्नी तागेले बॉडींत अग्नी सम आसूं का. अग्नी म्हळ्यार कसं न्ही मेटाबॉलिझम तावळ हांव तुका सांगलें बॉडी मेटाबॉलिझम म्हळ्यार कसं न्ही आमी खाल्लो फूड पोट्टान डायजेस्ट जावका डायजेस्ट जावन ते आमगेले सेल्सां वचूंका बॉडी सेल्साक प्रत्येक सेल्लाक एक फूड मेळका. त्या सेल्ला भितर वचून तें ऑक्सिजना वट्टू मेळ न्हू बर्न जावन एनर्जी लिबरेशन जावका. तसं मस्त एक एग्जाम्पल तुका हें तूं वापस कॉम्प्लेक्स केलें. हांव तुका सिंपल निमगुचें एक हेल्थी इंडिविज्युअल म्हळ्यार तागेली दिनचर्या कशी आसका आयुर्वेदा प्रकार दिनचर्या म्हळ्यार तागेले पळयतना तें हेल्थी म्हळ्यार ऑन वॉट बेसीस वय सम ताजे पळय ते सांगचे पयशे फुडें हेल्थ म्हळ्यार कसं म्हणून जेवका न्हू हेल्दी मनुष्य म्हळ्यार कशें म्हणून कळका न्हू तें हांव तुका सांगता. समदोश फिजिओलॉजी समज तागेले मेटाबॉलिझम समज समाग्निश समधातु म्हळ्यार तागेले एनाटॉमिकली तो करेक्ट आसा. पुरा समज तो तागेले बॉडीन खंयचे अंग ऊन ना तशें न्ही ऊन ना समज तो. मलक्रिया बॉडी प्युरिफिकेशन समज इत्याक म्हळ्यार आमगेले बॉडींत मेटाबॉलिझम जातना मस्त वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स पुरा जनरेट जाता आमगेले बॉडींत ते आमगेले शरिरांतून भायर घालका ताका मलक्रिया आहा. बॉडी तातूंत प्युरिफिकेशन जाताच की म्हणून. आतां एक मनुष्य पुरा समज ताका वारा एक दीस उदकट जायना म्हणून मस्त जेन येता तुगेले घेवचे पूर्ण उंटा मागले उंटा म्हळ्यार तो पळयतना समज जाल्यार ताणें ताका बॉडी प्युरिफिकेशन समजायना.
तो मेळ्ळे वखद घेता कसं वखद घेतल्यार तायें बॉडी प्युरिफिकेशन जायना तांचितल्या घेवता आमगेले येना तो देवा दयेन पेपर एड घेता कायम चूर्ण ते हें घेता सो म्हळ्यार हांव सांगचें बॉडी प्युरिफिकेशन सम आसूं समदोशः समाग्निश्य समधातु मलक्रियः त्या मात हें फिजिकल तागेलें वेलबिईंग जालें नेक्स्ट लास्ट सांगता प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः आत्म इंद्रिय मन हांवें प्रसन्न जावन आसूं का तेदन मात्र त्या मनशाक आमी हेल्दी मनुष्य म्हूण सांगूं जाता आज काल कशें जालां म्हळ्यार वचून हेल्थ चेकअप करचें न्ही आनी ताणून घेवचे 5,000 की 10,000 रुपये खर्चून हेल्थ चेकअप कर न्हू पुरा नॉर्मल आसा म्हूण भोंवचें आनी आनी ते मातयेवन करून घेवन वापस इन्वायट करचे न्ही बट ताका तो हेल्दी फील जाता ना वय कळ्ळें सी तांणी आमगेले घेतात रिपोर्ट घेवन रिपोर्ट ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल पेशंट इज एबनॉर्मल करेक्ट तसल परिस्थिती कसन कारण ते लास्टाचे त्या मनशाक आमी हेल्दी म्हूण सांगू जात जायना. कितें म्हळ्यार हेल्दी म्हूण फील जाल्यार तो आमगेले येत तशिल Correct. ताका कसं की जिवांत कांय नज ताणें पुरा टेस्ट करेला पुरा नॉर्मल आसा जाल्यार ताका प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन प्रसन्न आत्म इंद्रिय सोल मन तागेले सोल आत्म म्हळ्यार सोल सोल इंद्रिय म्हळ्यार आमगेले ज्ञानेंद्रिय आनी कर्मेंद्रिय म्हणून सांगला सेन्स ऑर्गन्स आनी मोटर ऑर्गन्स ते पुरा समज तुका दोळे कान नाक चर्म जीभ पुरा समज तुका मनय प्रसन्न जावन आसूं का खुशेर आसूं का आतां तूं पुरा समज तुका कान्ना दुखी आसल्यार करेक्ट कशें जाता किरकिर जाता आसता म्हळ्यार ते प्रसन्न ना ते खुशेर ना तो कान सो तुका हेल्दी म्हूण सांगूं जायना तुगेले रिपोर्ट्स पुरा नॉर्मल आसा तशी एक व्याख्या सांगिल्ली आसा सो दीस इज ए कंप्लीट एक डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ हें विंगड खंय तुका आयकुचें मेळना हें तसल नमुन्याचें एक व्याख्या जो डेफिनेशन जो विंगड खंयचेय तुका मेडिकल सायन्सांत मेळना तसल एक हेल्था विशयान व्याख्या आयुर्वेदान सांगिल्ली आसा तसल हेल्थ तूं मेंटेन करता जाल्यार घेवका जाल्यार कसं करता तूं तावळ निमगेल म्हाका क्वेश्चन ताका एक सूत्र समगेलें सांगे सर हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषवसक्तः दातासमः सत्यपरः क्षमावान भवत्यरोगः म्हणून सांगला खंयचो मनुष्य निरोगी जाता म्हणून सांगिल्लें का सेंटेन्स कसं ते म्हळ्यार हिताहार विहार सुलभ आसा हिताहार विहार कावची हित आशिल्लो आहार आनी विहार म्हळ्यार आमी करता एक्टिविटीज ते चड जेवच्या केन्नाचे उण जेवच्या केन्नाचे तुगेलें खाण जेवण जेवो तूं करचें काम जेवो आतां तुका ओवर स्टेन करून घेतल्यार तूं 24 अवर्सान तूं 20 अवर्स काम केल्यार कशें जाता तें ओवर जालें तें करूं ना तशी फूड तूं चांग म्हूण सांगून लेका चड खाल्यार कशें जाता सो फूड कशी म्हळ्यार हित जावन वचका हितभूक मितभूक ऋतभूक म्हणून सांगला हित जावन शिलखा जिवाच्या आंगे शिलखा आनी संतोषान खा म्हणून हिताहार विहार सेवी मागीर मुखारी समीक्षकारी म्हळ्यार आमी खंयचेय काम करतना सम की तप्पू म्हणून सांगून आलोचन करून काम करता म्हळ्यार टेन्शन जावचें ना कळ्ळें आतां आमी कशें आनी आमगेलो धर्म कशी चलका म्हळ्यार आरोग्य जावका जाल्यार हिताहार विहार सम तेने म्हळ्यार तशें न्ही सम मस्त नक्क हिताहार विहार सेवी म्हळ्यार ते फिजिकल हेल्था जालें तेंची मेंटल हेल्थ तंतू प्रिस्क्रायब केला म्हळ्यार त्याच सांगेल तुका तांतू एका सुत्रांत आयला आयुर्वेदांत प्रत्येक विशय सूत्र रुपान सांगला आतां पळय हें श्लोक हांवें फर्स्ट इयर आसन शिकिल्लो 40 वर्स फुडें 40 वर्स फुडें शिकिल्लो विशय आजी मागीर बाय हार्ट आसा म्हळ्यार ते विसरूं जायना तो विशय बेसिक्स ते करेक्ट आयुर्वेदा बेसिक्स तेन्ना अशें तूं बिल्डींग बांदूं जायना फावंडेशन ना अशी सो हांव तशें देखून हिताहार विहार तुगेले आतां ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ म्हणटात अनेक आसना तें मात बल्लवनिगे जगळविಲ್ಲ सो ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ म्हळ्यार तेच सांगिल्लें आयुर्वेदांत तूं हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी म्हळ्यार तो सांगिल्लें करची काम आलोचन करून करता विशेषु असक्तः मागीर संसार विशय कसो आसा म्हळ्यार पुरा आतां लग्जुरी म्हणटा पळय आमी नाक्क नातील पुरा करतात जनात
कम्फर्ट खातीर कसं करता ती मटेरियल तांची मस्त आसक्ती दाखोवचे नाजे आसक्ती आसता जाल्यार मस्त आसक्ती दाखोवचे नाजे खंयचे दुरभ्य जावं हें जावं तें जावं तुगेले जिबे रुची जावं अनेक जावं खंयचेय जावं विशय संसार विशयगळो म्हणटा ताका विशयेषु आसक्ता दाता समः म्हळ्यार दान धर्म कोरका अपात्र दान करूं नजे दाता समः सम आशिल्ल्या जनाक दान कोरका काय मेळ्ळे म्हळ्यार दान करचें न्ही दाता समः सत्यपरः सत्य उलोवका काय सत्य उलयल्यार आमी भंय आसना पळय मन क्लीन आसता खंयच्याय टायमार सत्यपरः क्षमावान क्षम आसूं काय सो क्षम आशिल्ल्याक कसं जाता कोणा जाल्यार आमी क्षमे करचे लढाई ना केल्यार एक चांग कसं म्हळ्यार आमकां आमी जोडून घेवची व्हरता कसले ताका शिकोवका हाका शिकोवका ते माते दुखीक कारण अर्द तेची देखून क्षमावान तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार मन थंड व्हरता तुगेले देहय थंड व्हरता मनय थंड व्हरता शारिरीक आरोग्य मानसीक आरोग्य हांव ताबड तुका सांगिल्लें हेल्था डेफिनेशन कसं नाही म्हणून प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना जेवका जाल्यार कसं करता म्हळ्यार हें करता समीक्षकारी विशेषवसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान इतलें केलें म्हण जाल्यार तुगेलें मनय थंड आसता तें आमगेलें हेल्थी मनश आमी हेल्थ कशी मेंटेन करता म्हळ्यार आयुर्वेदा सांगिल्लें आनी तूं मस्तस आयुर्वेद म्हळ्यार समुद्र तो आतां मस्त जेल्ले उलयले म्हाका ते म्हळ्यार आतां तूं म्हाका म्हळ्यार फुल्ल आयुर्वेदाचे पाठ करतशें एक फील येतस कसं जालें हांव इतले काळ आयुर्वेदान तूं कसं आशिल्लें म्हळ्यार MRP होलसेल रेट उशीण कितले दीस दिवचे केन्ना रुपये वसूल करचे ऑर्डर घालची केन्ना हें मात हें आनी तूं भितर गेल्यार बरी जालें हाजी तुगेलो टेक इतले वेळ उरलो न्हू आयुर्वेद म्हळ्यार एक समुद्र आमगेले ऑडियन्साक एक लास्ट एक सान एक समीक्षा जावन सगळे डिस्कशनाचे आयुर्वेदा विशीं कसले एक संदेश दिवचे आसवे सराक नाही संदेश म्हळ्यार जनाक म्हगेलो संदेश इतलोच कसं म्हळ्यार ॲट एनी कॉस्ट तुमी हेल्थ मेंटेन करा हेल्थ निग्लेक्ट करूं नका ती ताका एक सूत्र सांगता हांव धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम तस्मात ऋणम कृत्वापि घृतम पिबेत म्हणून सांगला आयुर्वेदांत म्हळ्यार एक जीवनाची एक मनशाले जीवना उद्देश कसो न्हू धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ म्हणटा ताका धर्म म्हळ्यार आमी धर्म परिपालन करचें आमकां आमची गेल्यांक सांगता म्हण ना आमी धर्मार आशिल्ले जन सो धर्म परिपालन हें करतात आमी धर्म अर्थ म्हळ्यार अर्थू म्हळ्यार आमी तुक अर्न करचें आमगेलें जीवन एक जावपाक जाल्यार अर्थ म्हळ्यार दूख अर्न करचें धर्म अर्थ काम म्हळ्यार आमगेले आशी आकांक्षी जिवनांत विंगड आश आसता आमकां ते आशी पुरय करून घेवपाक जाता आमी जन्म आयले मागीर तुका कसो आश आसा तुका भोंवची आश आसा फॉरेन वचची आश आसा विदेश पळोवका परत विंगड आश तीर्थयात्रे वचूका तसले कसं नाही पूण तुका आश आसता ते आशे आकांक्षी पुरयसून घेवचे ताका काम म्हणटात आनी एक मोक्ष साधने मोक्ष प्राप्ती करून घेवचे हे आमी चतुर्विध पुरुषार्थ म्हणटात धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम ಮೂಲಂ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೂಲವಾಗಿದೆ हे तू कसन चार करचे जाल्यार तुका आरोग्य जावकाची जावका आरोग्य ना नातल्यार तू कसं नाही करूं जायना तुगेले कोटी कटल्यान रुपये असल्यार कांय प्रयोजन ना तू कितले व्हड तू इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्यार तुका हेल्थ ना नातल्यार कांय करूं जायना तशें जाल्यार कसं करता तस्मात ऋणम कृत्वा अपि घृतम पिबेत म्हणून सांगला साल माडी आदरू तुप्प तिन्नू म्हणून मला तुप कवचनच म्हणटा जी कोलेस्ट्रॉल नाही म्हळ्यार कळ्ळें आरोग्य रे तुगेले जिवा चांग करून घ्या म्हणून ताजेर तुगेले जिवा कसं चांग आस की त्या करून घ्या म्हणून साल माडी आनी कसं की पी म्हणून सांगा न्ही करेक्ट आतां जन कसं करता म्हळ्यार आरोग्य वायट करचे खातीर जावन साल करतात रीण करतात लायफस्टायला खातीर रीण करतात आनी ताजेर माथ्यून करतात ते न्ही तुगेले आरोग्य रक्षणे खातीर तूं साल केल्यार अड्डी ना म्हळ्यार फुडें काला कशी म्हळ्यार रीण करचें म्हळ्यार पाप कळ्ळें रीण ते म्हणटात रीण फुडें कालाक एक 5000 वर्स फुडें 1000 वर्स आतां रीण कोणा चड आसा की तो व्हड मनुश्य तशें जाला कोणा चड रीण आसा की तो व्हड मनुश्य म्हण अरे इनू ताका 500 रुपयाचे न्ही 500 कोटी रुपये रीण आसा खंय तो व्हड मनुश्य बँक रीण गट्टी जना मात दिता सो त्या फुडें काला कशें आशिल्लें म्हळ्यार रीण करचें पाप म्हण तूं आरोग्य रक्षणे खातीर त्या पाप केल्यार अड्डिना रीण केल्यार अड्डिना तुगेलें आरोग्य पळोवन घे म्हण सो समाजा सांगचें हांव तितलेंच
सो ॲट एनी कॉस्ट तुम्ही कसं नाही करा, कसं नाही वहिवाट करा, कसं नाही काम करा, कसं नाही साधन करा जिवनात, बट नॉट ॲट द कॉस्ट ऑफ युअर हेल्थ, फिजिकल अँड मेंटल वेलबिंग. सो आता कसं करू का म्हळ्यार एक सिंपल जावन सांगचें म्हळ्यार म्हगेलें एक सूत्र हांव काडलां. म्हगेलें एक सूत्र म्हळ्यार म्हगेलें एक मनात इश्शे एक विशय हांव तुका सांगचें कशें करू का म्हणून सांगून. ए पर्सन्स हेल्थ is directly proportionate to the wow and number of wow and oof feelings he gets during every single day. म्हळ्यार एक मनशाल हेल्थ आसा पळय, इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू द वाव अँड उफ फिलींग, नंबर ऑफ वाव अँड उफ फिलींग ही गेट्स एवरी सिंगल डे म्हणून. म्हळ्यार ताका वाव फिलींग आमकां केन्ना येता, वाव केन्ना येता, खुशी जाल्लें तेन्ना येता. आता आमी एक चंद विशय पळयलो, एक चंद एक फूल पळयलें, वाव. आता चंद एक जोर पावस आयलो, कसो पावस रे, वाव. तशें म्हळ्यार तूं प्रत्येकान संतोष भोगू का म्हण, संतोशान आसूं का म्हण, वाव फिलींग केन्ना येवं का तुका, पॉझिटिव्ह बाय तूं खुशेर आसूं का तूं वटारे. तुका आतां जनाल मनाक उफ फिलींग उफ म्हळ्यार तुका न्ही तशें न्ही, उफ म्हळ्यार तुका स्ट्रेन जालें तेन्ना पळय, तूं दोनूय माळे चोवन गेलो कशें जाता तुका. आतां तूं एक 10 एक डंबेल्स एक 15 वळ उबारले कशें जाता तुका, जायना. दॅट इज कॉल्ड एज उफ फिलींग. सो तुका कितले दिसा कितले चड पटी तुका वाव फिलींग आनी उफ फिलींग येता तितलें तुका आरोग्य लायक आसता. दोन्ही येऊ का, दोन्ही आसूं का, संतोषारी आसूं का, बॉडीक एक्सरसाइज जावं का, स्ट्रेन जावं का. सो दॅट इज माय सूत्र. हें कोणी म्हाका सांगिल्लें न्ही, कारण म्हगेलें सूत्र एक सना मट्टाचें एक सिंपल जावन जेन्ना अर्थ येवचे वरी म्हगेलें सूत्र. तुका कितली पटी दिसाक म्हळ्यार तूं आतां मळे मेळटा लिफ्ट यूज करचें, वयर बसून जेवचें, तुका बसना झाडू ना. आतां आमगेले बिल्डिंगांत तूं घर कोयर काडून पुसूचें, एक सान रोबोट आसा एकले साना एक रोबोट, ते घर कोयर काडून पुसिता, आंगल उमळचें मशीन, कसं नाही ना, बाकी सूचना उठाच्या ना, कसं नाही एक्सरसाइज ना, म्हणून संकट जेवण घेवचे, सेडेंटरी लायफस्टायल म्हणटा ती, सेडेंटरी लायफस्टायल, खाली ओव्हर इटिंग करचें आनी कसं नाही बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज ना, मोबायलार खेळचे, मोबायल घेवन बसचें, स्क्रीन टायम दिसा 4, 5, 6 घंटे स्क्रीन टायमार दिवचे, स्क्रीनार टायम दिवचे. दीस इज ऑल. आतां पळय आतां इवन IT प्रोफेशनल्स वर्क फ्रॉम होम म्हळेले, घरकडे बसले आणि सगळो दीस कंप्युटरार बसले आणि खतर रबले, कसं नाही वॉकिंग ना, एक्सरसाइज ना, कसं नाही उफ फिलींग ना तांकां, वाव फिलींगय ना, वाव फिलींग ना, स्टॅटिक वाव यंत्रशे. सो 40 वर्स म्हणटाना त्यांनी खंडीत तांकां पुरान म्हणे डिजीज येता आणि आमकां त्या एक्सपिरियन्साक येयला, आमगेले येतात. आनी सो हांव त्या म्हगेले जनाक संदेश दितलेशी ॲट एनी कॉस्ट. आणि इतली पुरा करूनय तुका रोग येवचे नज म्हणून कांय ना, कायल येवचे नज म्हणून कांय ना. तशी कायल आयली तेन्ना चडती पक्षाक आयुर्वेदीक मेडिसीन घेया ती म्हणून मॅक्झिमम यू गो टू आयुर्वेदा बिकॉज इट इज नॅचरल. दॅट ऑल्सो हेल्प्स यू टू इम्प्रूव युअर हेल्थ. आतां तुका आतां तूं लिस्ट सायड इफेक्ट्स त्या मेडिसिनान तूं एक नील सायड इफेक्ट्स आसता आणि ऑथेंटीक जावन आशिल्ले आयुर्वेदीक डॉक्टराले कन्सल्ट करून तुम्ही तुमगेले कंप्लेंटांक जाल तितले मट्टाक आयुर्वेदीक मेडिसीन घेया म्हणून म्हगेले एक एडवायजर. आज डॉक्टर गोपालकृष्ण नायक मला उलयतरी एक ಸ್ವಲ್ಪ विशय मी अर्थ करून घेऊ का. कसं म्हळ्यार आयुर्वेदीक म्हळ्यार आमी आमचितल्याक घेवची न्ही, बॉडी नेचर पळोवन तांतू वात पित्त कफ म्हळ्यार ते एक स्टडी करचे एक क्रम आसा. त्या प्रकार स्टडी करून घेतल्यार मात्र आयुर्वेदीक लागता. वट्राशी मेळ्ळेल्यान घेतल्यार पेपरार पळोवन अनेकल्यान सांगिल्लें आयकून पळोवन घेतल्यार पांय गुण जायनी जाल्यार आयुर्वेदीक दोश दिवचे न्हय जे म्हळ्यार एक विशय. दोनीचे आयुर्वेदीक म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तांतू एंटायर आयले कसं जाल्यार खाली एक वखद म्हळ्यार एक रोगा दिवचे, एक म्हळ्यार मात्या दुख म्हळ्यार कुठले मात्र घेवची मात न्ही. आमगे लायफस्टायल तुकून दवरून आमी करका जाल्यार कर्तव्य सांगलां म्हळ्यार कशी आमकां धर्मान सांगून दिला की सांगला की कशी चल का दान कोणा कर का कशी चल का म्हळ्यार क्षमा गुण दवरून घेवं का म्हळ्यार एक आयुर्वेद सांगता म्हणून जाल्यार हे जगत्यान तूं एक मेडिसीन म्हळ्यार सिस्टम अशें पुरो कसं जाल्यार बॉडीक ट्रिटमेंट अशी दिवची सोडून
मानसीक जावन कशी चल का आमी धर्म कशी पालन कर का म्हणलें ताय शिकोवत तसली एक मेडिसीन सिस्टम आयुर्वेदीक आमगेले आज डॉक्टर गोपालकृष्ण नायकाले उलयले आयकले तुमी डॉक्टर गोपालकृष्ण नायकाले आयुर्वेदा मेडिकल सेंटर म्हणून सांगून PVS बिल्डिंगा लागीं कोडयालान तो अंगड आसा ताणें मायग्रेना खातीर मायग्रेन म्हळ्यार ते तडसूचे जायना ते आशिल्ल्यांक मात ताजी दुखी गोतू वर्सगटल्यान आशिल्लो मायग्रेन तो एक 3 म्हयने वखद दिवन निवारण करची तसले कसकी एक सोदून काडून ताणें ताजे पेटंटांनी घेवन तागेले एक मात्रस कसकी तुमकां जाय जाल्यार तागेले बेनिफीट घेवत तो एक आमगेले GSB समाजाचे एक वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदीक डॉक्टर आनी मुखार सुनूय तुमकां कसलेय गायडन्स जाय जाल्यार आमी तागेले वटी एक अशीच एक फोन इन कार्यक्रम करचे विशयारी आलोचना करतसाची तशी डॉक्टर हे आमगेले पॉडकास्ट सिरीसा येवन आमगेले विक्षकां लागीं उलयले खातीर आमगेले समाजा लागीं उलयले खातीर तुका मस्त सगळे आमगेले टिमा तर्फे मस्त धन्यवाद समर्पण करता थँक्यू.